ग्रामसभांनी अध्यक्षाचे मान्यतायेन ऐन वेळार विशय चर्चेक घेवपाची पद्दत ग्रामसभांनी चलता। चडशे गांवकार म्हत्वाचे वादग्रस्त आनी सरकारा आड आशिल्ले विशय ऐन वेळार काडटात। मात नवीन नेम चालीक लावन सरकार ह्या गजालीक फुल स्टॉप लावंक सोदता। पंचायत राज कायद्यांत ह्यो दुरुस्त्यो पयलींच केल्ल्यो आशिल्ल्यो, मात नेम तयार करून ते वापरांत हाडूंक नाशिल्ले। आतां ते नेमाक कॅबिनेटान मान्यताय दिल्या। कॅबिनेटान पास केल्यात ते नेम अशे: अजेंडा भायले विशय ऐन वेळार चर्चेक घेवंक मेळचे ना। वर्साक 4 सर्वसामान्य ग्रामसभा घेवपाच्यो। जानेर, एप्रिल, जुलय, ऑक्टोबरान एखाद्या आयतारा ऑर्डिनरी ग्रामसभा। ऑर्डिनरी ग्रामसभेक कमीत कमी 7 दिसाची नोटीस दिवपाची आनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभेक कमीत कमी 4 दिसाची नोटीस दिवपाची। वीज खात्यांतल्या लायनीर काम करपी स्टाफ ड्युटेर मरण आयल्यार तांचे फामिलीक मेळपी 5 लाखाची लुकसाण भरपाय 7 लाखां मेरेन वाडयल्या। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान एक्सिडेंटान लोक मरता पळय ते तांचे कॉम्पेन्सेशन 5 लाखा वयल्यान 7 लाखाचेर केला। कॉरस्पॉन्डिंग इन्क्रीज इन एम्प्लॉईज हय ऑन ड्युटी जो कोण काम करता ताका जर तूं चुकून एक्सिडेंटान डेथ जालें जाल्यार आतां 5 लाख आशिल्ले बेनिफीट तो आमी 7 लाख केलो, वाडयलो। एक केसीस वर्साक 1 किंवा 2 वर्साक 1 अशी आसता, नॉट मेनी, बिकॉज नॉर्मली रातच्या वेळार चडपाक आमी दिना। खाजगी जाग्यांचेर बांदिल्लीं अनधिकृत घरां कायदेशीर करूंक सरकारान कायदो पास करून अर्ज घेवंक सुरवात केल्या। त्या अर्जदाराक आतां 31 मार्च मेरेन 10,000 रुपया फी भरूंक लायल्या। 5,000 अर्जाचेर सरकार 5 कोटी जोडटलो। पयलीं म्हणजे इट इज ओन्ली फॉर हावजीस कन्स्ट्रक्टेड ऑन युअर ओन प्रॉपर्टी, दॅट इज तांकां 31 बऱ्याच जाणांनी तातूंत भितर पयशे भरूंक ना रिक्वायर्ड, 10,000 रुपया कितें भरचें दिसता। सो बिफोर 31st March they have to deposit the money. If they don't deposit the money on 31st March, there will be no exemption or extension of date. I am making an underline. 1 एप्रिलाक पैसे भरपाक आयलो जाल्यार तुजे फायल भायर उडयली, you are out of the scheme. So if you want your file to be considered, then you have to pay that 10,000 rupees before 31st March. That is the deadline. गव्हर्मेंटाच्या आनी कम्युनिटीच्या संदर्भात इन्स्ट्रक्शन सेपरेटली फुडल्या फायनान्शियल इयरान येतली, एप्रिला नंतरूच येतली। ताच्या संदर्भात इन्स्ट्रक्शनां परत सांगता, हांवें घरां रेगुलरायज करतली अशें म्हणून ना। त्या संदर्भातली कितें जे निर्णय आसा सरकाराचो, इन्स्ट्रक्शन्स वील कम आफ्टर इन द मंथ ऑफ एप्रील ऑर देर आफ्टर, इन द मंथ ऑफ एप्रील म्हणना फुडल्या फायनान्शियल इयरान येतली। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी चेतन गवस।